मगो पक्षाची नवीन समिती एप्रिल म्हयन्यात वेंचतले. नवीन समिती वेंचपा संबंधान 60 वांगड्यांची कार्यकारी समिती नेमल्या. मगो पक्षाचे संविधानय बदलतले. त्या खातीर 5 जाणांची समिती वेंचतले, अशी माहिती मगो पक्षाचो दीपक ढवळीकारान मगो पक्षाच्या कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. आम्ही एप्रिलान करता फुल कमिटी आम्ही वर्किंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली न्ही 60 जाणांची गोंयभरची. तेची एक पळयतम सांगलें हय आमची कमिटी जातली. कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू जातलें. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन खूब ओल्ड. तें कॉन्स्टिट्यूशन कशें आसा, कॉपरेटीव सोसायटी आसा ना त्या पयलींचे सोसायटीचे आहा. राजकीय कॉन्स्टिट्यूशन कशें आसचें हेचेर आमी 5 जाणांची नियुक्ती करता. कशें बाबा जाय